नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. गोंयान वर्षभरान 8 मिलियन टनूच मायनिंग अर्थव्यवस्थेन मुळाव्या व्यवसायाचो वांटो दोबरात. सेवा उद्देग 65% वेल्यान 46%चे. चार्टर्ड टुरिस्ट पडले. अर्थसंकल्प शुक्रारा. मायनिंगांक बरो फुडार. कुळ कायद्यान दुरुस्ती करून दितले कुळांक न्याय. सरकाराची धोरणां निर्णय गोंयकारपणाक धरूनच राज्यपालाचे अभिभाषण. विधानसभेन सगळ्यात मोठो पक्ष आसतानाय सरकार करूंक चान्स दिलो ना म्हूण काँग्रेसीन केलो राज्यपाला सामकार निषेध. काळी फिता बांदून अभिभाषणाचेर बहिष्कार. उपसभापती पदा खातीर काँग्रेस आनी बीजेपीन घाले उमेदवार. काँग्रेसीच्या इजिदोर फर्नांडिसान बीजेपीच्या मायकल लोबोन भरलो अर्ज. वेंचणूक शुक्रारा. पर्या शाणूगावकर कथीत खुनाची केस पुलीस करतात निमाणे बंद. विश्वजीत कृष्णराव राणेन प्लॉट दिलो ना म्हणून खंय ताच्या ड्रायव्हरान केल्ल्या आरोपाचे कारस्थान. गोंयान वर्षभरान 8 मिलियन टनूच मायनिंग जाला. मात मायनिंग सुरू जाल्ल्यान अर्थव्यवस्थेन मुळाव्या व्यवसायाचो वांटो दोबरात वाडला. सेवा उद्देगाचो वांटो 65% वेल्यान 46% मेरेन देंवलो. गोंयच्यान वर्साक सुमार 600 कोटीचे नुस्तें एक्सपोर्ट. चार्टर्ड विमानाचो फॉरेन चार्टर्ड टुरिस्टांचो आंकडो देंवता. गोंयकारांचे 67,000 कोटी रुपया बँकांनी कुसतात. गोंयचो अर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्ट हे सांगता. शुक्रारा अर्थमंत्री पर्रीकार अर्थसंकल्प मांडटा. गोयचे मायनिंग सुरू जालां खरें, मात 8 मिलियन टनूच. वर्साक 20 मिलियन टन मायन काडपाची सरकाराची मान्यताय आसा. मात डिसेंबर मेरेन गोंयांत फक्त 8.38 मिलियन टन नवे मीन काडला. 89 मायनिंग लिजा रिन्यू जाल्यात. सरकारान फेब्रुवारी मेरेन 248.33 कोटीची रॉयल्टी जोडल्या. अर्थवेवस्थेत शेतकी आनी मायनिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग आनी सर्व्हिस सॅक्टराचो वांटो पळयात. पोरू मायनिंग मातशें सुरू जाल्ल्यान गेल्या वर्सा परस अंदू मुळाव्या उद्योग वेवसायाचो वांटो अर्थवेवस्थेत मातसो वाडला. मायनिंग बंदी उपरांत तो 3% मेरेन पडिल्लो. आतां तो 6.88% मेरेन पावला. हें पळयात. उत्पादन आनी सेवा सॅक्टराचो वांटो दरेकी 46%चेर पावला. पोरू मेरेन सेवा सॅक्टराचो वांटो 65%क तेंकिल्लो. डिसेंबर मेरेन गोंयच्या बँकांच्या 108 ब्रांचींनी सुमार 67,000 कोटी डिपॉझिट्स. मार्चांत हो आंकडो सुमार 63,000 कोटी आशिल्लो. ही डिपॉझिट्स वर्साक सादारण 5 ते 10% वाडटात. गोंयचे पर्यटन खातें टुरिझम प्रमोट करपाक फॉरेनांत ट्रॅव्हल मार्टांनी भोंवत आसता. 2016-17 गोंयान 15 राजपावंड्यावयल्या आनी 2 आंतरराष्ट्रीय टुरिझम फेस्टिवलांनी वांटो घेतलो. ऑक्टोबर 2015 ते मे 2016 ह्या टुरिझम सिजनांत 743 चार्टर्ड फ्लायट आनी 1.83 लाख फॉरेन टुरिस्ट गोंयांत आयिल्ले. 2013-14 हो आंकडो 1,128 चार्टर्ड फ्लायट्स मेरेन पाविल्लो आनी 2.61 लाख फॉरेन टुरिस्ट गोंयांत आयिल्ले. त्या मानान हो चार्टर्ड फ्लायटी आनी टुरिस्टांचो आंकडो बरोच पडला. गोंयच्या मार्केटांनी नुस्त्याक उजो. नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचो आंकडो मात वाडत आसा. 2015 तो 34,814 टन आशिल्लो आनी आतां 2016 तो 36,901 टन एक्सपोर्ट जाला. सादारण 582 कोटींचें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. ऑक्टोबर 2016 मेरेन 59,414 टन नुस्तें पडिल्लें. सरकार इकॉनॉमीक सर्वेत गृह आधार आनी लाडली लक्ष्मीच्या लावार्थींचो आंकडो दिवंकूय विसरिल्लो ना. लाडलीचे लावार्थींचो आंकडो तेंकत आयलो 50,000. गृह आधाराच्यो लावार्थी पावल्यो 1.5 लाखा वयर. ह्या इकॉनॉमीक सर्वेचे फाटभुंयेर शुक्रारा अर्थमंत्री पर्रीकार अर्थसंकल्प मांडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयान मायनिंगांक बरो फुडार आसा. कुळ कायद्यान बेगोबेग दुरुस्ती करून सरकार कुळाच्या हक्काची खात्री दितलो. ह्या सरकाराची धोरणां आनी निर्णय गोंय आनी गोंयकारपणाक धरून आसतले. मोपा विमानतळ सुरू जालो तरी दाबोळे बंद जावचो ना. दाबोळेचो विस्तार जातलो. सरकाराच्या स्किमीचो लाव पात्र गरिबां मेरेन पावतलो हाची खात्री सरकार करतलो. राज्यपाल मृदुला सिन्हान अभिभाषणान उतर दिले. Schemes such as Dayanand Social Security Scheme,
Grih Aadhar, a scheme to offset price rise for housewives, Ladli Lakshmi scheme for girls, etc. are some of the important schemes implemented by my government to support the needy and vulnerable section of the society. Under the Anand Social Security Scheme, 1,41,352 number of beneficiaries have been covered as on January 2017. In order to promote primary education in mother language, in mother tongue, my government is releasing a special grant of rupees 400 per student per month to the aided schools imparting primary education in Konkani, Marathi, and till date, a total of 127 primary aided schools have availed the benefit of the scheme to the tune of rupees 306 lakhs. Honorable members, my government is not self-satisfied with these achievements. It has miles and miles to go. Although my government is a coalition government with various parties and independent members, it is coalition of those people who believe that development is unity and a struggle of two opposites, and has come together only in the interest of our state for overall development of our state, while ensuring that our state retains its originality and ethnic charm. Goe and Goenkarpan would be the local focal points of all the future policy of my government. Dear members, coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. I hope all the members of this august House will be guided by this spirit for the progress of the state, and I am confident that together we can make it possible. Sarvepi sukhinah santu, santu sarve niramaya, sarve bhadrani pasyantu, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। मेरा यह अटूट विश्वास है कि उपरोक्त सनातन मंत्र को अपनाते हुए मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास के पथ पर ही अग्रसर रहेगी। काँग्रेसीन राज्यपालाचो निषेध करपाचो विधानसभेन आयतो चान्स साधलो. विधानसभेन अभिभाषणाच्या वेळार राज्यपालाचो निषेध करपाक म्हूण काळी फिता बांदून काँग्रेसीचे आमदार तयारेन आयिल्ले. विधानसभेन सगळ्यात मोठो पक्ष आसतनाय काँग्रेसीक सरकार करूंक चान्स दिलो ना म्हूण निषेध. राज्यपाल अभिभाषणाक उबी रावता अशी पळोवन विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान राज्यपालान लोकशाहीचो खून केला म्हूण विशय काढलो आनी राज्यपालाचो निषेध करून अभिभाषणाचेर बहिष्कार घालो. Namaskar. I request Honorable Governor to address the House. डेमोक्रेसीचो ते मर्डर जे जाला गव्हर्नरा कडसून तेजो आमी निषेध व्यक्त करतात की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी काँग्रेस आसून सुद्धा आमकां फ्लोर द हाऊस तेमी इन्वायट केलें ना, आमकां मेजॉरिटी प्रूव्ह करपाक संदी दिली ना. I request Honorable Governor to address the काही gathering. सरकारा भितर आसात. आमी निषेध Please, करतात, हाऊसाक डिस्टर्ब करचे न्ही. आमी निषेध करतात मर्डर ऑफ डेमोक्रेसीचे मर्डर जाल्ले आसा. सेक्रेटरी हाऊसाक डिस्टर्ब करचे न्ही. डेमोक्रेसीचे मर्डर जाल्ले हांगा आसा. Order. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आसतना सुद्धा आमकां हें केलें ना. Honorable Speaker आमकां and honorable members of the Goa Legislative Assembly, Honorable speech disturb करचे न्ही. it gives me immense pleasure to address this august House after the 7th general election to the Goa State Legislative Assembly. I take this opportunity to congratulate all the elected members of this Legislative Assembly and hope that
each member would make their contribution. आज गव्हर्नराच्या अभिभाशणाक आमी निषेध करून आमी भायर सरले इतल्याच खातीर की गव्हर्नरान डेमोक्रेसीची मर्डर केल्ली आसा. सिंगल लार्जस्ट पार्टी काँग्रेस आसून सुद्दां आमकां फ्लोर द हावस मेजॉरिटी प्रूव करपाक संदी दिली ना आनी खाली 13 जे सदस्य आसा ते आयज रुलिंगाक बसले आसा. खंय तरी आयज गव्हर्मेंटाचो असले कारणान सेंट्रलान तांकां गोंयांत धाडली म्हणून त्यांचो सरकार BJPचो सरकार येवचो हो प्रयत्न गव्हर्नरांनी आज केला. कित्याक सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून आमचो अधिकार गोंयच्या लोकांचो कौल दिलो तो काँग्रेसीक दिल्लो आनी अशें आसतना सुद्दां आयज आमकां सायडीन दवरून तांकां पाचारण केलें आनी आयज ते सत्तेत बसले आसात. म्हणून त्यांच्या अभिभाशणाचो आमी निषेध केलो. तांकां आमी डिस्टर्बूय केलो ना पूण आमी निषेध केलो आनी आमी वॉकआउट जाले. तर डेमोक्रेसीची त्यांनी मर्डर केल्ली आसा. पर्या 11 वर्सां फाटीं बेपत्ता जाल्ल्या शाणू गांवकर कथीत खुनाची केस पुलीस बंद करपाचे आसात. तांचो BJPचो उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणेन ताका मारला म्हूण ताच्या ड्रायव्हराचे व्हायरल व्हिडिओ वयल्यान बेपत्ता म्हूण रजिस्टर जाल्ली केस पुलिसांनी चवकशेक परत उक्ती केल्ली. विश्वजीत राणेन आपल्याक प्लॉट दिवपाचे दिल्ले उतर पाळ्ळेना म्हूण खंय ड्रायव्हर ताचेर खुनाचो आरोप केल्लो म्हूण ताणेच पुलिसांक आतां सांगला. तितल्याचेर खंय पुलीस केस बंद करपाचे निष्कर्षाचेर पावल्यात म्हूण DIG VK गुप्ता सांगता. घेऊया एक ब्रेक.